सुचिता मळकर्णेकार म्हजें नांव। गेल्या 24 वर्सां कंज्युमर शॉपी एक्झिबिशनात हांव भाग घेता। कंज्युमर शॉपी BPS मडगांव हांगा सद्याक चालू आसा। म्हज्या स्टॉलाचें नांव तन्वी कलेक्शन आनी हांव विकतां सामकें ल्हान जावपाचें आसा भुरगीं ताजे पासून 100 वर्सां पर्यंत दिवपा खातीर मेळपा सारके कपयाळी, ल्हान ल्हान माणे, अशे भुरग्यां खातीर माणे हे करता हांव तयार। ताजे बरोबर अशे व्हडले कोलचे करता लग्नाक व्हंकलांक जाय तशे, आनी ताजे बरोबर पिलो कवरां आनी भुरग्याचे सगळे आयटम। चुडीदार सेट्स तर म्हजे आसात, सदांच चालू आसता लोकांक। आनी नायटी, तो नायटी हांव शिवून घेता, शिवपी म्हज्यो बायलो आसात। अश्यो नायटी म्हजे शिवप आसता बाटीच्यो। तर तुमी मडगांवकारांनी मुजरत BPS एक्झिबिशनान येवचें आनी म्हजे कडल्यान घेवन वचचें। गेल्या 35 वर्सां सातत्यान केल्लें कंज्युमर शॉपी एक्झिबिशन हे मडगांवांत प्रसिद्ध आसा, गोंयभर आसा। मडगांव, पणजी, म्हापशा सगळे कडेन घालता ती, तुम्ही मुद्दाम येवचें। नमस्कार, मी सुभाष कोळी बोलतोय सवाई मसाले कंपनीतनं। आमची कंपनी पुण्याची कंपनी आहे आणि हा एक्झिबिशन इथं कालपासून चालू झालेला आहे आणि पुढं 3 तारखेपर्यंत हा एक्झिबिशन इथं असणार आहे। आमचे मसाले प्रोडक्ट्समध्ये आमची कंपनी आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला रेडी टू कुक मसाले, लोणचं, शेंगा चटणी, लसूण चटणी वगैरे भरपूर प्रकारचे मसाले आहेत। आणि आमची खास वैशिष्ट्य की रेडी टू कुकचे मसाले जे आहेत त्याच्यामध्ये घरातलं कोणत्याही प्रकारचा मसाला घालायला लागत नाही। तर या एक्झिबिशनमध्ये आम्हाला अतिशय चांगला रिस्पॉन्स मिळालेला आहे। ज्या लोकांनी बघितलेलं नाही या एक्झिबिशनमध्ये नक्की व्हिजिट द्या। 3 तारखेपर्यंत हा एक्झिबिशन आहे। थँक्यू।